श्री हरिगुरुभ्यो नमः. यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणां म्हणून गीता वाक्या प्रकाराम गेले भारतांतू मस्त व्रत उपवास सगळं सांगतात. तशी वैष्णवांक एकादशी व्रत म्हणाले होड एक जाऊन घेऊन सांगला. तशी तांतू 12 महिने तू 24 एकादशी अधिक मासायला 2 चढ अशी हे आईल वेळाक आमगेले एकादशी म्हणून सांगलारी इकराचे इंद्रिय मन ते देवा माझे मन लागो तुझ्या चरणी म्हणून सांगून घेऊन देवा लगी मन लक्ष कथेर आम्ही एक नियम दोन घेऊन कोरका तशी दशमी रात्री उपास करून घेऊन एकादशी दिवस सकाळीची सूर्योदया फुडें उठून घेऊन एक नियम स्वीकार करून घेऊन परमात्मा विष्णूले आराधना पूजा इत्यादी कोरका. तशींची त्या दिवस ज्यात ज्याला जागरण करून घेऊन हेर दिवस प्रातःकाळा स्नान करून देवा पूजा इत्यादी करून घेऊन ब्राह्मण भोजन इत्यादी कोरका असे एक व्रताचे एक क्रम सांगतात. अशी हे कोर नेवचन तू मस्त सगळं व्यवहार सगळं सलारीची जनाले कसं की जीवनशैली बदल झाली की सगळं जाऊन घेऊन आजी एकादशी म्हणाले एक काही नाही ज्याला कसं नाही पुढे तिसा खाऊचे सोड घेऊन कसं नाही लघु उपहार घेऊचे म्हणाले एक रीती असं कसं म्हणा सायकॉलॉजिकल जाऊन घे ना दिवस कसं खातात ते सोडले ज्याला त्या दिवसा केची शेगडूशी जाता सांगू पुरो ती जेवणापाशी जेवण फळार जाता म्हणून हुई जलारीची जेवण केला म्हणजे अशी सगळं व्यवहार कसं की जेवण घेऊन मागीर एकादशी व्रत म्हणाले ताजे कसं नाही चमका मना वचन शिची आजी ते दूर जलना म्हणाल होय जलारी एकादश कोरका भागवतांत इत्यादी कडान ते एकादशी व्रताची मोहीम सांगला. तंतू विशेष जाऊन घेऊन आषाढी कार्तिकी म्हणाले 4 महिने हे चातुर्मासाचे एक वेळ हो. तशी लौकिक जाऊन घेऊन आमगेले पंढरापुराचे एक विठ्ठल आले विशेष सांगताना आषाढ एकादशी आणि कार्तिक एकादशी म्हणाले थंय एक भजन इत्यादी जेवचे दिंडी इत्यादी वच्चे म्हणून सगळं व्यवहारान चलता. मस्त लोक एक नियमान ते सगळं करतात. तसे आमगेले वैष्णवांक विशेष जाऊन घेऊन ही शयनी एकादशी देव चातुर्मासाचे त्या वेळाक शयनावता तशींची उत्थान द्वादशी दिवस तो उठायता. बाकी 4 मासान त्या वेळा सगळं व्रत आणि कोरका देव एकडेच असता आमगेले एक भावना सर्वव्यापी तो ह्यो प्रश्न पुराणांत की सगळं येईल वेळाक कृष्णा लगेची निमिल वेळाक देव धर्मराजाक सांगता म्हळ्यार युधिष्ठिरा लेगी सगळं व्रताचे सगळं चर्चे जल्लली तांगेल वनवासा वेळाक. तसे समर्पक जावन घेऊन परमात्मा सांगता की पुढे वामन अवतार जल्लल वेळाक त्या वेळाक हांवें 3.5 पावलं की देवा बलिले घेऊन ते मिगेले विचित्र एक भारी एक होड उतारतो स्वर्गमळते पाताळान म्हणा म्हणके हांव व्याप्त जावन घेवन मागीर मिगेल ते अर्ध पावल कसं की आसा ते 3.5 तो ते बलिले फाटीर घे माथ्यार दवरून घेवन ताका पाताळा पेटयलेलो आनीक थंय वामन रुपारी हे एकादशी दिसाक आषाढाचे आमी वामन रुपारी देवाक आराधन कोरका म्हणून सांगतात. एक एकादशीक एक देवाल रूप आम्ही पूजन कोरका म्हणून सांगतात. तशी वामन रूप कसं म्हणून सांगला देव सांगता की आपण वामन अवतार घेतील वेळाक ते बलीक हांवें अनुग्रह केलेलो एक रुपार हांव तेगेले ते हंतू आसता. तशी अनेक रूपान अंशान नाही जाल्यार मुर्ती जावन घेवन हांव क्षीरसागरा शयन करता. ह्या वेळाक विष्णू प्रिती खातीर मिगेल प्रिती खातीर व्रत नियम तंग जेवत तशें दिव जोडो तशा पुरो नेला न्हिदो तशा पुरो हे सगळे एक नियम दोन घेऊन व्रत केल्यार विष्णूला अनुग्रह प्राप्त जावेत मन चांग जाता. अशी परमात्मा ते काणीचे विशेषता सांगता. तशी ते आषाढ एकादशी म्हळ्यार आषाढ दशमी की सगळं आम्ही माधव वैष्णव आम्ही साधारण जावन घेऊन आमगेले स्वामेले गे म्हळ्यार परमहंस यतिवर्यांत कुटीचिक हंस परमहंस म्हणून सगळं विधान आसा. तांतो परमहंस यतिवर्यां गेले की आम्ही मुद्राधारण घेवका म्हणून नियम करून घेवन आमकां आमगेर मठा स्वामेले घेवची आम्ही हे मुद्राधारण घेवचे. ते मुद्राधारण म्हण तितले पवित्र जावन सांगून घेवन ते मुद्रा म्हळ्यार आम्ही एक भंगरान की रुपेन की करून अग्नींत होम करून घेवन ते मंत्रार पूत जावन आसले म्हळ्यार पवित्र जावन आसले अग्नींत तापोवन घेवन आमी ते घेवका. शंखचक्र केलो जन गदा पद्म इत्यादी मुद्र जलार इथे एक घेवका हे धरलेले निमित्ती मुद्राधारण आशिल्ले निमित्ती आमकां दुष्ट शक्ती जायत ना आमगेले की कसं की कामक्रोध आदी षडवैरी आसा ती त्या सगळं दूर जाता ती म्हूण सांगून घेवन विष्णूवर मार्गम प्रदर्शय म्हूण सांगचें. तशी हे आषाढ एकादशी
विशेष जावन घेवन एक दिंडी नेजेला पंढरापुराचे विशेष जावन घेवन आमगेल्या समाजा जेलारीची आषाढ एकादशीक एक अखंड भजना हें सगळें चोल घेवन विठ्ठलालें स्मरण करतात परमात्मा स्मरण करतात अशी हें संप्रदाय आमगेल्यान वाडोवन आयला. तशींच लौकीक जावन घेवन हे चातुर्मासा वेळाक आमगेले हायजिनिकल आहार कसो की म्हणटात हें आयचे हे आषाढ एकादशी वेळाक सहज तुमकां पळयलां कळटा ते वेंटी आनी कशें घालून घेवन ते सुकेक सगळें करून घेवन घेतात. इत्याक म्हणून सांगल्यार आमगेलें सहज आमी डॉक्टरला गेल्यार डॉक्टर सुरय निंबूच कसं म्हणून सांगल्यार तुमगेलें मोशन कशी म्हण घेवन तशी तसलें एक जीर्णता नाजाल्यार जठरशुद्धी हें सगळें जेवच्याक मालगड्यांनी एक तें पत्राड्याचें नाजाल्यार तें शुंठीचें वेंटी हें सगळें ताकाल्ल्यांनी घालून घेवन तें अळवती म्हळ्यार करचें की नाजाल्यार गांठी सुकी म्हूण करचें की तें गांठी सुकेन गपटा गांठी कशें शुद्ध जाता म्हणून सगळं एक चिंतन असं लौकीक जावन घेवन त्या वेळार हेरळ जावन घेवन भुंयत मेळटा तसले ते विशय त्या वेळाक शाकाहार म्हळ्यार चातुर्मासांत येता. 4 मास व्रत करतना शाकाहार मागीर दधिव्रत क्षीरव्रत मागीर द्विदळ व्रत म्हणून घेवन 4 म्हयने करचें म्हणटाना त्या वेळार ते सोडका म्हण आशिल्लो करून घेवन आषाढ मासांत शाकव्रत म्हण येताना आमी तरकार सोडटात. तरकार सोडलें जाल्यार कसं करचें पाल्ल कवचें तायकेल अशें पुरो हें आमगेल्या समाजांत आसा आमगेल्या मालकड्यांक कोरनळा आमकां तें अर्थ जायनाशें आसा बरें कसलें तरकार नजे म्हण सांग त्या वेळार भुंयन तुका नवें जालें तांतू एक विशेश जावन आशिल्लें एक आमकां शरिराक मेळनो चलनात असेल कसं की अंशांनी आसता दुखून घेवन आमी तें खावचें नज म्हणून खाता जाल्यार ताका एक नियम दवरून घेवन आमगेले मालगड्यांनी हें करून हाडलें. पळया तुमी तशी आळवत करता ती त्यानंतर टायकेल्याचें हें करता ती अशें मस्त सगळें पन्नाचें आमी रांदेकी तांबूळकी सगळें करतात. तशी नागर पंचमीनी येताना आमी हळदी पानां पातोळी सगळें हें करतात. इत्या म्हळ्यार तें हायजिनीक न्हय जाल्यार तांतू आयुर्वेदीक जावं एक चिंतन हें सगळें आसून आमगेलें शरिरा बलाक पुश्टीक हें सगळें जाता म्हळ्यार लौकीक जावन घेवन आस भौतीक जावन घेवन जाल्यार हे पावसाळी वेळाक आमी सहज कसं की मस्त न्हीद काडचें हें सगळें करनाशिची आमी बैसून घेवन हे चातुर्मासाचे एक नियम दवरून घेवन नित्यापशी चड कसं एक पारायण करचें की जप करचें सगळें करून घेवन आमी 4 म्हयने देवालें चिंतन करून घेवन म्हळ्यार आषाढ दशम ते आमगेले हॉलिडे कमोजी करावकल जाता 4 म्हयनो. त्या नंतर आनी 4 म्हयने केवल व्रत पुरां व्रत आनी करचें. त्या नंतर देवाल उत्सव कार्तीक दुखून कार्तीक मार्गशीर्ष माघ थंय दांड रथोत्सव हें सगळें जाता पळय. तशी दैवीक भौतीक आध्यात्मीक चिंतन आशिल्लें एक 4 म्हयन्याचें एक ग्रूपशी आमकां मालकडेन करून दिलां. हातूंय ब्राह्मण क्षत्रीय वैश्य शूद्र म्हळ्यार ते आराधने जलारीची केदाव सगळं नव हाडचें म्हणालें गद्दे कोयल म्हळें हें सगळें सरसून घेवन आमकां सांघीक जीवन आमगेल्या भारतांत आमकां आमगेल्या मालकड्यान दिलां. हाजी आमी हाजें बॅकग्रावंड हिन्नलें कसलें आसा तें मना व्हरून घेवका देवाल दयेन कसलें म्हणून जाल्यार हें खंयचें आमगेलें चुकून वचचें न्ही. अर्थबत ना शेष पुरो हाजी कसनय जाल्यार एक वेंटी सुकी खावका तें कसं की कोरका म्हळ्यार एक जनाल मनांत आसा खावचें मात्र म्हण निमगुच्या पुरो ती हें एक चिंतन आसवय नवें म्हळ्यार खातीर आमी एक ताका एक मार्ग घालका मागीर भाग्य जेवका पदमनाभन पाद भजनी सुख वया म्हळ्यार देवाल एक चिंतन देवाल एक आराधन देवाल एक उपासन करका जाल्यार भाग्य जेवका पूर्वजन्मा सुकृत गावका हिंदेन माडिद पापव कळेदू म्हूण सांगतात. तसलें आमी प्रज्ञा आसून घेवन आमेल तें कसं की दोश आसा ती पूर्वजन्माचें हें सगळें आमी व्रत केलें निमित्त तें पुण्य जेवण घेवन मैनस ना जाल्यार आमगेले प्लस जाल्यार आमकां मैनस बाधक जायना म्हळ्यार जोर शीं खाताना शीं करून या करूं जायना अशें पुरो जाल्यार शिंया खातीर आमी पांगून घेवचें की सगळें करूं येता ना भितर कसं की उना उद्दाक सगळें पिवचें जाता वय न्हय. तशींच आमगेलें कसं की दोश के पाप के पूर्वजन्माच के सगळें आशिल्लें देखून आमी वापस जन्मा येवचें हें पूर्व कसं पुण्य आनी पाप तें बॅलन्स समजवचें न्हय जाल्यार पुण्य मात चडचें सगळें जाले वेळार आमी चांग गती वचून घेवन पुनः आमी येवचें म्हळ्यार ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोकम अष्टंती दिव्या दिवी देव भोगान तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मध्यलोकम वसंती वापास भूलोक येता कसल्याक येवची भूलोकाक हें भू हांगा जाता कसन जाता कडेन जाता चांग जाल्यार चांगय जाता वायट जाल्यार वायटय जाता दॅट्स चॉयस न्हय जाल्यार तुगेलें कर्म त्या देखून कर्मण्यवाधिकार आसा म्हणून कर्म कसं म्हणून कळक कसं की केल्लेले एक्टिविटीज कर्म म्हणा ती त्या देखून सहजम कर्म कौंतेय सहज आमी कसन जावन आयलीं ती आमगेलो आचार विचार कसलो तें समजून घेवन आमी तें कर्म करता न्हयशें कसं की आमी कर्म केल्लें कसं केल्लें म्हणून सांगलें तें जायना हें आमी मना व्हरका म्हणटाना आमी ब्राह्मण जावन आयलीं ती म्हणटाना आईचें कसलें योग सर्व हें पुरो आमकां सांगेल कसं की कर्म आसा कसं न्हय
स्नान संध्या इत्यादी पोवन घेवन घेवन आमगेलो आहार विहार व्यवहारांत एक नियम आस तें धोरून घेवन घेवन मन हांव कोरका. आता काल बदल जाला आनी कसं की चिंतन बदल जाला म्हणून सांगल्यार तें जायना. कसं जालें म्हणल्यार आसुरीं भावमापन्ना मूढा जन्मनी जन्मनी माम अप्राप्येव कौंतेय ततो यान्ति अधमां गतिं. देवा लग्गी देवार विचारो देवान संगेल श्रुती स्मृती शास्त्र आनी स्मृती म्हणटात हें हरे राज्ञे देवान ममैव आज्ञे म्हणल्यार मिगेल आज्ञा. तर कलियुगांत आतां कशी जेवका कसं करका म्हणून तें स्मृतीन तिका सगळं सांगिलें आमी मना व्हरून घेवन आमी तें आचरणांत हाडच्याक जेवका जाल्यार सद्बुद्धी सद्विचार सद्विवेक सच्चिंतन आमकां मेळच्याक आमी प्रयत्न करका. म्हणटाना चातुर्मास कालांत आमी कसन कोरयेत म्हळ्यार आमी एक कसनीच एक भागवत आसा पुरो रामायण आसा पुरो एक भक्ती भावान ताजें एक पारायण करचें चिंतन करचें करचें ते चातुर्मास. तशें बट आयचें लायफ स्टायल कशें की म्हूण सांगना सकाळीं उठलें कामाक गेलें मागीर इतलें जी खाया पिया सक्सेस होया असं सगळं आमगेलें जीवनशैली जातास. कसं जालें म्हूण सांगल्यार ಎಲ್ಲವರು ಮಾಡೋದು ಹೊಟ್ಟೆಗಾಗಿ ಪುರಾ ಜನ ಪಾಟ್ ಬರ್ಚ खातीर करचें तवळे निमगे येता ते तुका घेण ಹೊಟ್ಟೆ भरचे खातीर तितलें सगळें श्रम काडकावे म्हूण घेवन पुराण सगळें निमगेता जाल्यार कसं करचें भाग्य जेवका जाता. तें देखून भाग्याधिपती भाग्य दिवत जाले श्रीपती विठ्ठलाले पांडुरंगाले श्रीनिवासाले अशें देवाले नामसंकीर्तन की हें सगळें करचें संप्रदाय आमगेल्यान आसा. आमी हें दवरका. आषाढ एकादशीची विशेषता म्हणालें आमकां विशेष एक उपवास हें सगळें करचें. मागीर भजन इत्यादी पुरा कडेन चलता. मस्त जन पंढरापुरा वचून देवाल दर्शन सगळें घेतात न्हय जाल्यार आंगां बेसून तागेलें चिंतन करतात. अशें चांग चिंतन चांग विचार वाडूंक हें व्रत कारण जेवका. आषाढ एकादशी प्रधान जावन घेवन एक सांगता ती खंयची एकादशी करना जाल्यार एटलिस्ट एक आषाढ एकादशी कोणें करका म्हळ्यार एक एंट्री द्या. एक कोण जाता मागीर ताणांनी करूं येता माय करूं जाता म्हूण कळटा अशें मन जावन घेवन ताणें केदांनी एकादशी व्रत करूं जाता म्हणले खातीर तें एक उपाय सोडल्यार तें एक हें म्हूण निर्णय म्हूण न्हय जाल्यार हिची एकादशीचें महात्म्य सगळें आसा तें आयकुचें वाजूचें सगळें केलें जाल्यार चांग चिंतन येता म्हूण आसा. तशें आमकां परमात्म्याचें आंग विचार दिवं हे आषाढ एकादशी पर्व कालांत तूं परमात्म्याचें चिंतन करच्याक आमकां जेवं देवाल दर्शन घेवचें जायत न्हय जाल्यार देवाक हे आषाढ वेळाक चातुर्मासा बसचें म्हळ्यार एक संप्रदाय आमगेले हे दिकाड आसा. पुरा गांवांत तशी ना नित्योत्सव सगळें चलता जाल्यार आमगेल्या गांवांत तशें एक आसा. म्हणटाना आमी जाल्यार तितलें एक नामजप आसा पुरो नाम बरोवचें आसा पुरो कसं न्हयची तसलें तुळसी होवन घेवन तुळसी वृंदावन घेवन घेवन की कुरवंडी आई येती म्हूण आसा एक कुरुवेंतो न्हय जाल्यार एक चट्टेंतो आमी तुळस घालून वांटून घेवन म्हळ्यार तुळसी माळा इत्यादी देवा करचें असं सगळें जाल्यार आमी एडॉप्ट करूं जाता. देवा पुजी नित्य चलता ताका पुराजन करता ते जाल्यार वन्स मोर चड आमगे जनान ते कडेन मन दिवच्याक देवाले गुरुले अनुग्रह देवो म्हूण हांव देवाले प्रार्थना करता. कृष्णार्पण.